sporak pakana soglia muchalo eva kayon kora ulasani soglia sporak pakana soglia muchalo eva kayon kora Solis foraci seva gora Ananda taci bhakti gora Sorgita gabun vidor sora Soto saniya deva mukha Ulasani Solis forak pakana Soglia muchalo, Deva kayon kora. मातशें बसूया. भाव भयणीनो, आज सप्टेंबराचो म्हयनो आमी सुरू करता. देवाक अर्घ्य दिवया. देवान आनीक एक म्हयनो ह्या वर्साचो आमकां फाव केला. आनी आजतान ऑक्टोबराचे 4 पर्यंत आमचे श्रिस्तीचेर आनी आमचेरूच तो दोर मारून आनी भोव करून आमकां सगल्यांक होम फॉर ऑल हो आमचो संवसार देवान आमच्या हातान दिला. आमकां सगल्यांक जागो हे संवसारांत रावंक ताची निगा घेवंक आतां आमी आमची सिस्टरीक आयकतले हांव. आमची सिस्टर मेलिसा ती बारी वावुरता ह्या संवसाराक बरो आकार नितळ वातावरण दिवंक. The 1st of September is celebrated as the day of prayer for creation. Seeing the destruction of creation, the Holy Father, Pope Francis, in 2015 declared this day to be celebrated annually. We are all together in this planet called our common home, and this belongs to all. All creatures share this planet together, and it is our responsibility to look after this planet. From the 1st of September to the 4th of October is called a special season called Season of Creation, where Christian communities all over the world are trying to do their part to protect and care for creation. This care for creation season culminates with the feast of Saint Francis of Assisi. He is called the patron of ecology. During this season, I think we can ask ourselves 2 questions. The first is, what am I doing that is contributing to the destruction of the planet? And secondly, what am I doing that is contributing to saving or safeguarding the planet? The theme for this year is a home for all, renewing the oikos of God. And the theme, the logo that is given is the tent of Abraham. Just as Abraham welcomed 3 strangers, we also are called to welcome everyone without any differences and together work for the protection and care of Mother Earth. इच्छित नामोनान धरून उबी रावन आता मिसाची सुरवातीक आमी देवाचो आदार मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शांत मोयपाशी वागणुकेन जिवीत जियेल्यार सगल्यांक आमचें जिवीत मानवता. मोयपाशी मन जिवितांतले कठीण प्रसंग लेगून सोंपें करता. मोयपाशी मनीस आपल्याक दिलोली पदवी आनी बोडाय पेल्याच्या उदरगती पासत वापरता. दुसऱ्यांच्या गरजांक आपली पावलां फुडें मारता. आपल्याच्यो गरजो सोडून पेल्याचें
पयलें चिंता. देवाच्या बागेंत आंकवार मारिया फॉल मोयपासाचें. ह्या विशवाचेर आमी नियाल कोत्ताना मारिया माय भाशेन मोयपाशी मोन आनी काळीज दी म्हूण ह्या बलिदानान मागुया. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां मागीर मुखार येवकार ह्या दुसऱ्या नोवेनांत 10 बुधवारां मदीं आज दुसरो बुधवार. हे नोवेन आज पेरपेसुकू साहेबांच्या मानाक भेटयता सॅमसन फेर्नांदीस आनी फामील. तशेंच आमी मागुया मिसांत फेलिशियान फेर्नांदीस हाचे खातीर. थँक्स गिवींग 40th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ फ्रांसिस्क आनी सेलेस्ट कार्दोज. आज आपलो वाडदीस समारंभ दिल्या पासून मागुया. जिजेल तिमोथ मोनिका, फर्स्ट बर्थडे ऑफ मिकायल अब्रेव. मागुया आमचे पिळेवंतां पासून आनी पिडेंत आसलेल्या पासून मागतना आल्बर्टिना फेर्नांदीस हे आमचे भयणीक आज ऑपेरेशन आसा. ह्यो जेजूची पेकोवणी तिका मेळूंक आमी किरीत भाशेन मागुया. सगळे पिडेवंतांक आमी आमच्या मनांत हाडुया. आनी ह्या नोवेनाचो फोड कसो सायबीण माय भाशेन मोगाळ मोयपाशी आमचेच सोबे आनी दुसऱ्या सोबे आनी देवाची रोसणी सोबे आमी जावंक आमकां आदार मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबान भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वसत लागून सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची इंतेसवा हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सोर पदवीदार देवा, बोबाग्योन आंकवार मारीक आमी आज भोगतीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनोणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमीन. भाग्यवंत पावलून कोलास्करान बरयलेले चिठ्ठीची सुरवात कोलॉसियस शारांतल्या भक्तांक, क्रिस्ता सवे विस्वासी भाव भयणांक, देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलू आनी आमचो भाव तिमोथ ही चीट बरयता. देवाक आमच्या बापाक ची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता.
कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी बाबार दवरला आनी सगळ्या भक्तांक तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गांत तुमकां बरमसो दवरलेलो आसा ताजे तान तो बाबार्थ आनी मोग निपजता. स्वताचो निरोप म्हणजे शिवर्तमानान तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना ह्या बरवशाची खबर तुमी आयकली. ह्या शिवर्तमानान आख्ख्या संवसाराक देवाचें देणें आख्ख्या संवसाराक परगट जायत वेता. तुमचें सोबें घडलें तशें सगळे कडेन व्हडा दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी अडकलें आनी ताजी नीत समजणी घेतली त्या दिसा तान तुमचे मदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां. तो एपिफ्रास आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वासी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुण्यारी. आत्म्याच्या देण्यान तुमचे मदें वसता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. देवाचें उतरें आमचो जबाब जातलो. कोणवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. म्हणुया, कोणवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. हांव जाल्यार देवाच्या घरान मातलेल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. कोणवाड्याच्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. जबाब, कोणवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. तुवें अशें केल्ल्याय देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोणवालो म्हूण हांव परगट्टलों. जबाब, कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. उद्गार. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेश भाऊ तुमची सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. देवस्थानांतलो भायर सरून जेजू सिमोनच्या घरा गेलो. सिमोनची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणें तिचे पासत ताका विनंती केली. तिचेर ओडू घालून ताणें जोराक उकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच ती उठून तांचो परामोस करूंक लागली. दीस दारेर पडले उपरांत जिन्सां भासांच्या बोडलीकारांक ताचेर सरशी हाडली आनी एकल्याची रात दवरून ताणें तांकां बोरी केली. जायते जाणां वेले देवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना.
उजवाडटूच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचो नाका पूण आपणाशी राव म्हूण ती ताका परतताली. ताणें तांकां म्हळें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेरां गांवांनी हांवें पुरगुटूंक जाय. तुऱ्याच पासत म्हाका धाडला आनी जुदाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वगांडी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आमच्या कोलवाले वाठारांत सेंट्रल जेल म्हूण आसा. हांव नोकडो तुमी पावल्यान जाल्यार पावूंक ना जाल्यार केन्नाय तरी तजवीज करूंक जाय. बोणकुणींत बॅट करूंक एक दोळाळी कर न्ही, बोणकुणीक बॅट करूंक. साड्यार वास्को तशेंच कोलवाले कितलेच पावटी वचूंक म्हाका सोयीक मेळ्ळो थंय मीस करपाक, मागण्यांची रीत करपाक. साड्यार वास्को तशेंच हांगा. भाव भयणीनो, तुमी तर सेंट्रल जेल कोलवाले गेल्यार ते जेलीक 4 बाग आहात. एक बाग आहा तांकां धरून भितर घातल्यात पूण तांचेर सेंटेन्स पडूंक ना. तांकां दवरल्यात, कोली तरी तांचेर तक्रार केल्ली आसा. टील दे आर प्रूव्ड क्रिमिनल्स ते थंय आसतात. तांकां म्हणटात इंग्लीश भाशेन अंडर ट्रायल्स. तांची ट्रायल चलता कोर्टींत. दुसरे आसात तांचेर सेंटेन्स पडलेली आहा, 5 वर्सां 10 वर्सां जिवीतभर वॉटेवर तांचे कास्ती प्रमाणे तांकां सेंटेन्स पडलेली आसा. तिसरे आसात जांकां ड्रग्सांक लागून दवरलेले आहात, तरेतरेचे ड्रग्स आनी कोल तांकां घातलेले. आनी चवथी आहात बाग पोस्तोऱ्यो बायलो आसात, तांकां अलग जागो आसा. आमी चड करून अंडर ट्रायल्स हांचेशी आनीक सेंटेन्स पडलेली आहा तांचेशी वेता. तांचे सगळे भाव भयणीनो, जायते फावटी निरअपराधी आनी जायते फावटी ते अपराधी. जायते फावटी कोणी तरी बोगलांत घालून तांकां बोणकुणींत घाल्यात. जायते फावटी ते बोणकुणींत आसात पूण चूक तांची न्हय, कसलेय कारणाक लागून, रागाक लागून, कित्याकूय लागून ते बोणकोण भोगतात. ह्या बोणकोणींत आसलेले सगळे बाबा भयणीनो, तांची गजाल मात करूंक, तांचे लागीं उलोवंक एक मोयपाशी काडीज जाय. हे मोयपाशी काडीज तांच्या गोच्या सवयी दाखोवंक जाय. जायते तुमी बोणकुणींत आसात, तांची गोची तांकां घेनात, तांची गोची तांचे खबरेक वचनात, तांच्या गोच्यांनी तांकां सोडून दिल्या. आनी कोण गोरची? जायते फावटी तांची आवय बापूय, जायते फावटी ताची घरकान्न आनी भुरगीं, तांणी तांकां सोडून दिल्या. तांची सुटका जाली म्हणटच ते खंय वेतले? तुमी तें गीत आयकलां, टाय अ येलो रिबन रावंड दी ओल्ड ओक ट्री. टाय अ येलो रिबन रावंड दी ओल्ड ओक ट्री. गोरकार आपल्या गोरकानीक आनी आपली फामिलीक बरयता, हांव बोणकुणींतलो सुट्टां, हांव बोणकुणींतलो सुट्टां. तुमी म्हजी खबर मात घेवंक नासली. हांव बोणकुणींतलो सुटून बासीन बसतलों आनीक वेतलों. तुमी तर म्हाका बक्षिला, तुमी तर म्हाका
तुमचो कसो मानून घेतात जाल्यार म्हणटा आमच्या घरा लागीं आशिल्लो ओक ट्री ताका एक उर्दुवें रिबन बांदत. ह्या रिबनाचेर हांव नदर मारतलो आनी रिबन बांदला जाल्यार हांव बासीवेलो देंवतलो, नाजाल्यार बासवाल्याक सांगतलो तूं फुडें वच. सुटका जाली, बासीन बसलो तो, ताची काळीज डबडबता. म्हजी फामील म्हाका घेतली, हांवें चूक केली समाजाचेर, म्हजे फामिलीचेर. म्हजे फामिलीन म्हाका बोगशिला. बासीन पावता पावता आपले घरा वाटेन नदर पुऱ्यान घालूंक तो भियेता. घोडये तें येलो रिबन ना जायत. घोडये म्हाका बासवालो आनी खंय व्हरत, हांव खंय वेतलो, हांव नोकडो. पूण जेन्ना जेन्ना ताची बास ताच्या घरा लागीं पावता, तो एक रिबन न्हय, आख्खो ओक ट्री रिबनांनी बांदून दवरलेलो आसलो. ताच्या कुटुंबान ताका आपलोच कसो येवकार दिल्लो. ताचे सोबें हो मोयपास दाखोव हें रिबन एक न्हय, आख्खें झाडूच रिबनांनी भरलेलें आसलें. भाव भयणीनो, आमच्या गोंयांत बोणकोणींत आसलेल्यांची सेवा करूंक एक सिस्टर आसली, सिस्टर जैन मॅरी म्हूण. जाणटीशी सिस्टर ती हालीं मेली. होली फॅमिली कॉन्वेंटाचे ह्या सोसायटीची ती जावं कोलवाळे जावं साड्यार ह्या बोणकोणींत आसलेल्यांक भेट करूंक वताली. ती तांची एक आवय कशी आसली. इतलेंच न्हय, ती तांच्या गोच्च्यांक भेट करताली, तांच्या गोच्च्यांशी वेताली. गोरकान आसा जाल्यार गोरकांनी लागीं, भुरगीं आसा जाल्यार भुरग्यां लागीं, आवय बापूय आसा जाल्यार तांचे लागीं उलोवन तांची भावनां कसलीं तपासूंक सोदताली आनी तांकां आदार दिताली, तांकां सुटका मेळ्ळी म्हणटून एक्सेप्ट करपाक, घरांत घेवपाक. ती घेनात तांची आनी कोणूय गोच्ची आहात जाल्यार पळयताली. असलो एक मनीस, ताची गोरकान ताची भुरगीं ताका कशींच घेवपाक तयार नासली. ताची भयण आसली, ही सिस्टर ताची भयणीशी वेताली. भयण काजार जाल्ली, फामिली बरोबर रावताली, ताका तांगेर तरी घेवंक. आनी भयण तयार जाली आपल्या भावाक, जाका समाज क्रिमीदर म्हूण मानतालो, वळखतालो, ताका घेवंक आपल्या घरांत ताची निगा घेवंक. भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनांचो विशय आंकवार मारिया फळ मोयपासाचें. आमकां मोयपाशी मनीस बरो लागता. मोयपाशी मनीस ताचें नांव, ताची फांक सगळ्यांक आसता. आमी म्हणटा इज अ नायस पर्सन. आयच्या शुभ वर्तमानांत भाव भयणीनो आमकां दिश्टी पडटा जेजू ताचे काळजांतलें कितलें बरेंपण दुसऱ्यांक पावतालें. तुमी इज्रायलाक गेले जाल्यार देवस्थान आसा आनी देवस्थानांतल्यान मातशें पयस, चड पयस न्हय, चलपाची वाट, थंय सिमांवाचें घर आसलें. आनी त्या सिमांवाच्या घरांत भाग्यवन लुकास सांगता, सिमांवाची सासूमाय जोरान
फडफडटाली. जेजू तिका हात लायता, बरी करता. इतलेंच न्हय, भाग्यवंत लुकास सांगता, एट सनसेट दीस दारेर पडले उपरांत जिन्सां बासांच्या बोडलीकारांक ताशीशी हाडटाली आनी एक एकल्याचेर हात दवरून तो तांकां बरी करतालो. He was tired the whole day, but yet even at sunset, ताचे मोयपाशी स्वयं दुसऱ्यांक दिसती पडटा. He doesn't get annoyed, doesn't say enough, I'm tired. He is there, available for people. इतलें की लोक ताका म्हणटा, आमकां सोडून वचो नाका, पूण आमचेशी राव. They are touched by his goodness. आमकां सोडून वचो नाका, आमचेशी राव. भाव भयणीनो, मोयपाशी मनीस सगळ्यांक आवडटा. आनीक मोयपाशी काळीज आपणावंक जेजू आमकां एक एकल्याक उलो मारता. पयली सुवातेर आमी आमचेच सवें मोयपाशी जावंक जाय. जायते फावटी आमच्या अशक्तायेन आमी कितें ना कितें चुकी आदरता. We fail to accept ourselves as we are. Sometimes we condemn ourselves. आमी आमकांच एके भाशेन कॉन्डेनार करता. तूं फ्लॉप, तूं कित्याक उपकारना, सगळी चूक तुजी. आमी आमचे जिणेंत भाव भयणीनो मोयपाशी जावंक जाय. आमचेच सवें, आमची अशक्ताय आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तेन्ना आमी आमकांच गुन्यांवकारी करता. पूण मोयपाशी नदरेन आमी आमकांच वायटांतली नव्यान उठून पोत्तून बोळ करपाची गरज. मोयपाशी काळीज आपणावंक आमचोच खरो मोग करूंक म्हत्वाचें. We have to accept ourselves with all our human frailties. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, मोयपाशी काळीज दुसरें सवें आमी दाखोवंक जाय. सायबीण मांय सगळींच मोयपासान भरलेली. बरी खबर मेळटाच धांवन वेता एलिझाबेथीगेर. कितें करूं? तिची सेवा करूं. कितें करूं? तिका आपलो तेंको दिवंक. कितें करूंक? तिचे सवें एक मोयपाशी काळीज दाखोवंक. काना गांवांत कोण सांगिना तिका तांगे सोरोना म्हूण. सो मातसो जेजू म्हणटा, म्हजो वेळ पावूंक ना, आमकां कित्याक पडला तांकां सोरोना, बगूनी तांकां. As if to say, even Jesus was not interested. आमी आयल्यान सोयरीं कशी. पूण ह्या आवयचें काळीज थार दिना. If we read the Gospel of John, आमकां दिसता जेजून म्हणलें म्हजो वेळ पावूंक ना, आमकां कित्याक पडलाय, आमी ओगी रावया. ती वचून चाकरांक सांगता, तो कितें सांगल्यार करात. मोयपाशी काळीज सायबिणीचें ती जाणा म्हजो पूत करतलोच. तो कितें सांगता तें करात. आनी जेजू चाकरांक सांगता, आतां ती दोणां उदकान भरात. आनी दोणां उदकान भरतात. आनी बरो सोरो कारबारी म्हणटा, MC म्हणटा, आजून बरो सोरो तुवें दवरलाय. सगळ्यांगेर बरो फॉरेन विस्की पयली काडटा. ब्लॅक लेबल, डबल ब्लॅक लेबल म्हण. मागीर लोक पेला म्हणून इंडियान काडूं येता.
पूण तुवें बरो सोरो आजून दवरला ह्या आवयचें काळीज बाबा म्हणिनो आयज आमकां सायबीण माय आमी मोयपाची काळीज दुसऱ्या सोबें दाखोव करूंक आपयता भोव करून दुसरी चुकतात तेन्ना तांची निंदा वा तांचो गुन्यांव करूंक न्हय पूण तांकां मोगान वेगून तांच्या नव्या जिविताक आमी फाटबोळ दिवंक गरजेचें आनी तिसरे सुवातेर बाबा म्हणिनो हे मोयपाशी काळीज आमकां आसा जाल्यार वेगळोचार भेदभाव नपयत करूंक आमकां स्फूर्ती मेळटा सिस्टर जैन थंय कैद्यांशी वयताली तांची जोडटी करूंक न्हय तांकां सांगूंक न्हय शी तुमकां कासोच फावो तुमी खरेंच कास भोगूंक जाय ना तिणें तांकां कोणाकूच कॉन्डेनार करूंक ना तुजो गुन्यांव जालो तूं आतां भोग ही सजा म्हणूंक ना तांचे सगळे मोयपाची काळीज दाखयली द हार्ट ऑफ ए मदर फॉर नंबर ऑफ प्रिजनर्स शी वॉज अ मदर आतांच आमी आयकल्लें सिस्टर सांगताली सोयंबा सोबें आमच्या घरांत आशिल्लें जायते फावटी जनवरां सोबें देवाची रोसणी सोबें आमी मोयपाशी जावंक खूब गरजेचें आयच्या काळार आमच्या घरांत आमच्या सरभोंवती ही श्रिश्टी आसा हे श्रिश्टीचेर बाबा म्हणिनो आशिल्लीं झाडां पेडां फुलां सगळें तांचे सगळें आमी बरेपण दाखोवंक सोंपोवपाक तुमी जायते फावटी म्हज्या भावाच्या गार्डनाचे फोटो पळयले पावस पडूं नाल्यार वत्यो तो ते झाडांशी वयता उलयता तांचे लागीं तांकां उदीक दिता थंय चड करून वेदर फोकास्ट सारकें जाता तांकां पावस पडटलो तो म्हणटा पावस पडूं ना पडूं म्हाका तांकां उदक दिवंकूच जाय आपले सर्विसेक ताणें आयलो मोटर पार्क केलें ताणें भितर सरलो आपलें जें बॅग दवरलें आनी रोखडोच गार्डनान पायप घेवन उदक कातरूंक जाय कितें सिजर्स घेवन कातरपाचें सारें घालपाचें आनी हीं झाडां ताचे लागीं एके भाशेन उलयतात अशें दिसता भाव म्हणिनो सोयंब आमचे लागीं उलयता सोयंब आमकां आपलो निरोप दिता आनी आमी मोयपाशी सोयंबा सोबें जावंक आमकां आमंत्रण आसा आज हे मिसांत वांटो घेतना तेच मायमारीचो आमकां आदार मागुया आमी मोयपाशी काळजाची जावंक मोयपासान हे संवसारांत आमची जीण सारूंक उबी रावया आमची थोडी मागणी हे वेळार आमी बापाक उबारुया आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आंकवार मरयेची भोक्ती नेटान विस्तारून वावुरतना तिचे सारकेलें जिवीत आपणावन मोयपासान आपले पोरचे लागीं जिवोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया आमी खंयसरूय वावर करतना आमच्या वावरा वरवीं दुसऱ्यांक आमी आदार सहकार आनी बरें उतर दिवन आमचे जिविताचे चालींतल्यान मोयपाशी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया Doyar Baba,
आंकवार मारयेची भोवती आनी तेर्साचे मागण्या वरवीं आमच्या गोरोप्यान वाड्यान आनी सगळे सुवातेर एकामेका सवें एकवट तिराव मारिया मायेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर वावुरतल्या सगळ्या लोकां पासत मागुया. तांणी हो आपलो वावर अदीक नेटान फुडें व्हरूंक आनी देवान तांच्या ह्या वावराचेर आपलो उपोट आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण मागुया. येवजण वाडो मुलातीन ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां हो आयज बुधवार संभ्रमतात. सायबिमांचे विनोदीन तांकां तांच्या कुटुंबाक आनी आमकां सगल्यांक मोयपाशी जिविताचो आमी मोग करूं आनी मोयपासान हे संवसारांत आमची जिवीत सारूंक आमकां आदार दी. हे मागणें आमी करता बापा तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. बशी बेटोनिंग आम्ही गायन गाऊया बागेतल्या फुलामध्ये C 35 C6 पेज 30. भयणी भावनो आमचें बलिदान सर्पवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तुमच्या दोतरे बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमचे बापा सदां आदार दितेले तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन आज आमी उगडास करता आनी हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी सुखां मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मी क्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवेदारान शास्त्रीचे देवा सर्व काळेनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो भोवमान फाव आसलेली निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटाव तुका वन्निताव तुजी किर्ती पोरगुटाव. आपल्या आंकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकविलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवें येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिल्लो आसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळे तुम्ही समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकीचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. बापाजी तुझ्या मननाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बेश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमची बांबडीची गाखूत कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन नेहमी साबिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिजो पोती भाग्यन जुजे भाग्यन धर्मृत आमचो आस्कारी भाग्यन मिगेल आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटती. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बाप्पाक उलो मारुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सांगता येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसवडो गिरास जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थायण्यान पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रविच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडले आमची तकलीफ कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची तकलीफ कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. मोयपाशी काळजाची जावंक आमकां आपल्या जेवणान पोसता तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. पूण तुजे कौत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जिविताचें उदक जिविताचो उडो क्रिस प्रसादा वेळार आमी हें गायन गावुया. D23 पान 60, D23 पेज 60. प्रार्थूया. मोगाळ बाप्पा, तुझे पुताचे आवयचो आज उगडास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला. दिसान दीस माय भाशेन मोयपाशी जावंक मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान दिसान दीस मोयपासान भरलेलें तुझ्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत आमचें जावं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगल्यांक तुमकां आंबू करून केरांत येवजेन आनी मोलाती वाड्यांतल्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. आयज सांजे 5:30 वरांचेर तेर्स आनी त्या उपरांत नोवेनांचे मीस. आमी आज सप्टेंबराचो म्हयनो सुरू करता. ह्या आनीक एका म्हयन्याचे देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. आज आमी आमचे ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल ताची उक्तावणी केल्या. सकाळी 5 वरांचेर आमी जेजूक थंय दवरला आनीक आख्खें कपेल पोत्तून आमी ताचेर आशिर्वाद घाला. कपेल रातचें 8 आमी बंद करतले. उपकार करून एकामेकाक आदार दिवया. 15 जाणां आमच्यांनी थिंगा डिस्टन्स दवरून मागणें करूं येता. बू करून दनपारचे वेळार कोण आसना तुमच्यांनी तो वेळ घेवं येता. थोडो गो जेजूक सांगात दिवं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नविनाचे मागणी करुया. तू
भोवभाग्यवन मारी, तूं आमचो सदांचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवंसो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवन छाड. तुजी सेवा मोग सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय उडून हाडून शोभते भितर सोब आमी करतल्या. पदवीदार मारी, आमकां उपकार जोडून दी. ताल्ल्यांची सोय धरून घोडाय, जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग, एक पवित्र मोड आनी तुज्या पुत्रा समेत सासणाचे जिवी. सदां कालादा दितली माई, आमचे पासत विनंती कर. प्रातुया सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे मायेच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेचे आसरे काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. ही आदराची माई, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतेल्यांक पाव, ताळण्या राय. आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां गोरगोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणे. ही आदराची आदराची माये, पडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लाल्योन मागता. कोश हुस्के कोती, विघ्नां संकश्टां, हे आमचे निर्वाह काडलेले खुरीस. ह्या वचोण्यांनी आमची दोय जोडून कर. तुज्या पुताच्या कोशान आमचे मोग एकावन, मोगान आनी सजनीकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. आमचे पाप साहेबाक, बीस साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक शाणेपण आनी जाणवाय दी म्हूण आमी मागता. हे सुम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जी अशें कोर म्हूण आमी मागता. हे सुम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस बावटेच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दी म्हूण आमी मागता. हे सुम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पडोवचो आनी तुज्या मोगाची उपभोगीशी कोर म्हूण आमी मागता. हे सुम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यान आमचे काश्याक गरजो आमच्या आदाराची माय थंय घालुया. आज आमची एक भयण तिका ऑपेरेसां आसा, तिचे पासत मागुया. पिडींत आसलेल्यांक जेजूची पिकोवणी आनी हे महामारींतली आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आदाराची मांयक उलो मारया. भावार्थींचे मागणी. हे आदाराची माय, तू क्रिस्त शिवदार, देवाची सोदरी तूं आमकां वांटाय. आमा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांताय तूं आमच्या पातकांचे मोगसणे आनी आमचे करून सोडूंक आदार दी. एकूच आमी येता ताळणीचे वेळार तुका उलो मारून चुकून गे बागी बाळा जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जीवन आनी आयते मनान बेलाची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. ही आदाराची माय.
आता आम्ही सर्व समय आणि काळाच्या क्रिस्तावांक कुटून मारेची स्तुती करूया आणि तुझे शक्तीभूत शरणकाला आमकां झोपून दिवया. नमान मारिये कृपेन बोलवे सर्वे स्पोर्टचे काय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमच्या पासत विनंती करे देवाची भाग्यवंत माई क्रिस्ताच्या वासाने आमकां पापां प्रार्थना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तुवें आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळजांतान तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणीचो फोड सासणाच्या सासणांक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद सुम्या कुडीच्या अशक्तायेन कोश्टोतेल्या ह्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रुचलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितोड जावन बेगीच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगात आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालच्याक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीं. आमेन. शेवटाचे गायन गावुया. नमान नमान मारिये T 30 आणि 7 पान 219 T 37 पेज 219.